प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दिसती म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 4 विसवूर वोड 38 ते 44 पर्यंत. लूक चॅप्टर 4 वर्सेस 38 to 44. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. देवस्थानांतलो भायर सरून जेजू सिमोनाच्या घरा गेलो. सिमोनाची सासू मोठ्या जोरान फडफडटाली आनी तांणी तिच्या पासत ताका विनोती केली. तिचेर वडो घालून ताणें जोराक हुकूम घालो आनी तिचो जोर पडलो आनी रोखडीच उठून ती तांचो परामोस करूंक लागली. दीस दारेर पडल्या उपरांत जिन्सा पासाच्या बोळीकारांक ताच्या सोरशीं हाडली आनी एकल्याचेर हात धरून तांणी तांकां बरी केली. जायते जाणां वेले देंवचारूय काडले आनी ते बोब मारून म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. आनी आपूण ख्रिस्त म्हूण ते जाणा आसले देखून तो तांकां बोबाट करून उलोवंक दिनासलो. जेजू देवस्थानांनी प्रवचन करता. उजवाडटूच भायर सरून तो एका एकसुऱ्या जाग्यार गेलो. लोक ताका सोदीत सोदीत तो आसलो थंय पावलो आनी आपणाक ताणें सोडून वचना जावंक ती प्रयत्न करताली. पूण ताणें तांकां म्हणलें, देवाच्या राजाचें शुभ वर्तमान हेराय गांवांनी हांवें परगटूंक जाय. तर ह्याच पासत देवान म्हाका धाडला. आनी जुदेयाच्या देवस्थानांनी तो प्रवचन करीत आसलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी जे शिवर्तमान आयकलां तातूंत आमी पळयता की जेजू जेन्ना ह्या संवसारान येयलो 2000 वर्सां पयलीं, तो आपल्या बापाची खोशी करपाक येयल्लो. आनी बापाची खोशी कितें आसली? बापाची खोशी आसली की जेजून आपल्या बापाचें काम जें दिल्लें तें ह्या संवसारान करपाचें आसलें. आनी कितें आहलें काम ताणें? ताणें देवाच्या राजवडकीची बरी खबर ही परगट करपाचें काम. ताजे उपरांत खुर्सार वचोन आख्खे सर्वणेची सुटका करूंक, कित्याक ताच्या अमोलीक रोगता वरवीं आमची सुटका जातली आसली. आनी मरोन पोनोत जेवन जावन पोत्तून सर्गीच्या बापा कडेन येवपाक परत. म्हणटच हें काम जें सर्गीच्या बापान ताका दिल्लें तें काम जेजू करपाक येयलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो तो लोकांक शिकयतालो, प्रवाचन करतालो, तांकां देवाच्या उतराची आनी देवाच्या राजवडकीची खबर सोजमायतालो. ताजे उपरांत खूब पेकोवणी करतालो, अजामां करतालो आनी एके भाशेन तो देवाच्या राजाची खबर दुसऱ्यांक लोकांक सांगून तो तांकां ह्या देवाच्या राजवडकीन आमंत्रण दितालो. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी 43 वडील कितें आमी आयकता, जेन्ना लोक ताका पळयता, लोक म्हणटा तूं खंय आसाय? जेजू कितें म्हणटा ताका? तो म्हणटा, देवाच्या राजाचें शिवर्तमान हेराय गांवांनी हें परगटूंक जाय. तर हेच पासत देवान म्हाका धाडला. भाव भयणीनो, पळयात जेजूची उतरां. जेजूक सजमणी आसली, ताका कित्याक ह्या संवसारान आसलो तो? कित्याक ह्या संवसारान तो येयल्लो तो? देवाच्या राजाचें शिवर्तमान हेराय गांवांनी हांवें परगटूंक जाय. तर हेच पासत देवान म्हाका धाडला. म्हणटच तो जाणो आसलो की सर्गीच्या बापान ताका कित्याक ह्या संवसारान धाडलेलो तो. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी पळयता की जेजून कितें केलें ह्या संवसारान, कितें कोय भाशेन ताणें हें सर्गीचें राग शिकयलें आमकां, कशे भाशेन देवाच्या मोगाची खबर आमकां दिली, कोय भाशेन ताणें आपलो खुर्सार ताणें जीव दिलो, आपलें रगत वारयलें, आमचें तारण ते पासत आमचें तारण जालें. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी 2000 वर्सां जावन ह्या संवसारान आमी आसा, आमी जियेता, आमकांय एकल्याक एक कारण आसा कित्याक आमी ह्या संवसारान आसा. देवान सर्गीच्या बापान आमकां कित्याक ह्या संवसारान धाडला? कित्याक गाय? आमी सजमनात जेजूक धाडला परगट करपाक. आमकां कित्याक धाडलें? आमी खरेंच क्रिस्ताक आमी क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरता. आमी जेजूचे शीश जाल्यार आमी खरेंच आमचें तारण जालें जाल्यार, आमी खरेपणी एक दीस सर्गीच्या राज्यान भितर सरतले जाल्यार, तर आमकां सजमणी मेळोंक जाय की आमकां एकल्याक देवान ह्या संवसारान धाडल्यात. आनी कित्याक? आपलो मोग
आमचे भितर घेवपाक, आमी ताजो मोग आपणावपाक, आनी तेज्या उपरांत हो मोग आमी आमच्या पेल्याक दिवपाक, तांकांय देवाच्या राजान आमंत्रण दिवपाक. तर भाव भयणीनो, आयज आमच्यान कशे भाशेन हें देवाचें उतर परगट करूंक जाता. सगल्यांकूच प्रवचन करूंक मेळचें ना, आमी सगल्यांक शर्मां दिवपाक मेळचें ना, पूण आमी खंय जियेता, खंय आमी उतरां उलयता, खंय आमच्यो कोन्यो आसतात, जेन्ना आमी सगळे मोगान करता, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, हो मोग जो आमी आपणायला तो मोग आमी दुसऱ्यांक दिता, आतां आमी खेरीत भाशेन हें शिवर्तमान परगट करता दुसऱ्यांक. आनी लोक जेन्ना पळयता की आमी सगळें जें करता मोगान करता, आमी दुसरेच भाशेन करता, आमी संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलना, पूण आमी देवाच्या रिती प्रमाणे चलता, ताच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमच्या दुस्मानाचो पासून मोग करता, आमी आमच्या दुस्माना पासून मागणी करता, आमी सगल्यांक बरें करून तांकां देवाच्या राज्यात आमंत्रण दिता. तेन्नाच की भाव भयणीनो, आमी खरीच भाशेन हें देवाचें राज आमी परगट करता, आमी देवाचें राज फुडें सरपाक आमी वावुरता, आनी खरीच भाशेन दुसऱ्यांक तारण मेळोवचे खातीर आमी तांकां जेजूची बरी खबर दिता. आनी आयज भाव भयणीनो, एक एकल्याक आमी भावार्थी जाल्या, आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार जाल्या, आमकां गरज हें शिवर्तमान सगल्यांक परगट करपाक, हें देवाचें उतर सगल्यांक सांगपाक, आमच्या उतरांनी आनी आमच्या कोन्यांनी. आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन जें जेजून केल्लें 2000 वर्सां आमकां देख दिली, आमकां शिकयली, कोहे भाशेन आमचो स्वर्गीचो बाब आमचो मोग करता, तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमकां एक एकल्याक स्वर्गीच्या बापान ह्या संवसारांत धाडल्यात आपली खोशी करपाक, ताजें उतर पाळपाक, ताजें उतरा प्रमाणे चलपाक, आनी जेजू भाशेन आमी एक जैतिवंत जिवीत जियोवपाक. आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाल करुया, आनी हें उतर आमच्या काळजान धरून ह्या उतरा प्रमाणे चलपाक आयजसान आमी सुरवात करुया, आनी ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक आयजसान आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव